फॉर्मल्डिहायडाची परमिसिबल मर्यादा आसना। नुस्त्याक प्रिझर्वेटिव्ह वा एडिटिव्ह म्हूण तें वापरूंकय कायद्यान मान्यताय ना। फूड सेफ्टी स्टँडर्ड ऑथॉरिटीन स्पश्ट केला। फॉर्मेलिनाचेर आपान पत्रव्यवहार केल्लो, ताका FSSAयची ही जाप। भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे म्हणटा, FDA कोण तरी टार्गेट करता। कांय जाण नुस्त्याच्या आयातीचेर पयशे करतात, ताका लागून आयातीचेर पुरायपणान बॅन घालचें। Today, if you notice on the issue of the fish and formalin, there is a conspiracy to target of the FDA. There are some Western interests who have been making money on these imports of fish. There are some people who have been actually destroying the lives of the people of the state of Goa. Our government is united in banning fish imports. I welcome the decision of the Chief Minister to ban imports of 15 days, but I will continue to push personally for a ban of permanent imports of fish. The only solution to the issue of formalin on fish is to ban imports of fish into the state of Goa like other states. We should also ban exports of fish out of the state of Goa so that we have our own fish for our own consumption. Sometimes strong decisions are required in the interest of the people of the state of Goa. Even after the ban is removed, we shall not allow any truck to enter the state of Goa without being certified by the FDA. I am committed to the well-being of the people of the state of Goa, and I strongly believe that the ban of imports of fish is the only solution. फॉर्मेलिनाचे परमिसिबल लिमिट त्या उपरांत फॉर्मेल्डिहायड चलता असली स्पष्टीकरणां दितल्यांक FSSAयची सणसणीत जाप। गोयच्या आम आदमी पार्टीन FSSAय कडेन फॉर्मेलिना वेल्यान स्पष्टीकरण मागिल्ले। FSSAन आपाक जाप दिल्या ती अशी। FSSAय कायदो 2006 खाला फॉर्मेलिन वा फॉर्मेल्डिहायड नुस्त्या खातीर प्रिझर्वेटिव्ह वा एडिटिव्ह म्हूण वापरूंक मान्यताय ना। ताचे परमिसिबल प्रमाण म्हूण प्रकार आसना। फॉर्मेल्डिहायड हे मान्यताय प्राप्त प्रिझर्वेटिव्ह वा एडिटिव्ह न्ही। फुडाराक केन्ना हे प्रमाण थारावपाचो विचार जालो जाल्यार ताचेर सायंटिफीक पॅनल विचार करतले म्हूण FSSAन स्पश्ट केला। फॉर्मेलिनाचेर राजकीय जुगलबंदीतूय दिशी दिशी भर पडत आसा। आता NCPचो जुजे आनी कळंगूटचो आमदार उपसभापती मायकल उलयले। All over Goa, not only for fish. Why we are talking only about fish? What about the vegetables and fruits? Sir, fishery department has a failure on government? Not failure. I am not talking about failure. Let them change their methods. They were used to be sitting behind the bench or desk. So let them come out of the office. Let them establish. See, all over the world, FDA has offices where the general market is there, and they keep a watch. They do periodical checks, which was not happening. आणि हे गव्हर्मेंटान इजी घेवप ना, आणि हे तर इजी घेयले अशेंच उरलें जाल्यार भरपूर प्रॉब्लेम गोंयांत जातलो। आयज आमी नॅशनलिस्ट काँग्रेस पार्टी मागता, जे हे बाजारान आयज जे भाशेन जाता तेजेर एक पावल मारपाचें आनी जो कल्प्रीट कोण आहा ताका धरून फास्ट दिवपाचे ह्या गव्हर्मेंटान मुखार सरोंक जाय। Nothing to be stopped there. I went in the morning, I saw everything closed, so nothing to be stopped. Now on the 3rd of next month, on the 3rd of August, by the 3rd Goa fish will start coming. But then the Andhra fish will also come. And once the Andhra fish comes, we will not know which is which. That is more dangerous. If only there was Goa fish or only Andhra fish, we could say, Baba, Andhra naka bangodi na kuno. At goinda Andhraचे हाती goinda goinchi म्हटले Andhraचे goinchi हाती Andhra म्हटले. So therefore there should be no mixing. Do not mix and drink and drive म्हटले. Do not mix and drive म्हटले पाहिजे. Do not mix and sell. So you don't bring fish from outside and don't confuse us. So therefore our demand today is that ban imports, ban export also of bone fish. म्हापशा नुस्त्या मार्केटात मुंबईसान चोरया नुस्तें येता म्हणून बोवाळ पडला। आता हे नुस्तें दिले कोणी ही जागा खाली संतोषाक यांच्यानी बॉम्बेसाठी नुस्तें हाडला आणि आता 40 पक्षां ते हांगर नुस्तें विकता। तेजेर गव्हर्मेंटान कित्याक एक्शन घेवंक ना? तेजेर एक्शन कोण घेतलो? आम्ही मडगांव बाजारात स्ट्रिक्टली नुस्तें बॅन केले, सगळे वयले हाडपाचे बॅन केले। तरी आसतना एक पंढरी हाडून हांगा वाटेर हाडून नुस्तें विकता। नुस्तें दितात ह्या म्हापशेकारांक, पण संतोष आनी कोण तो इसाक म्हणटा तेका। आणि हे नुस्तें हांव पळय सामकें बरें ना, कसलेलें नुस्तें विकता। पब्लीक पळय आतां जीव आहा जाल्यार आमी घेवनाचो पैशांक लागून हे कितें तरी करता।
मडगांवां नुस्त्याचो सप्लाय ना तो ना, डिमांडूय ना. They got a scare, you see, because buying fish and eating it, it can cause problems. So government should take strict action to take fish which doesn't have any chemical. नुस्त्याच्या वयर काबार न्हय सांगून कोणते वयर नुस्तें येयना. आतां आमगेलें नुस्तें हिंगा आतां आनी थोडे दिसांनी येता म्हूण वयलें. तेजेरूय कितें हें जावपा जाय इन्व्हेस्टिगेशन की हें फॉर्मलीन तांकां येयलें कशें, जावं तो ट्रेडिशनल, जावं तो पोनेवकार, जावं तो मागकार, जावं तो बोटकार, जावं तो पर्सिंगकार, आमी फॉर्मलीन यूज करना. सोदता हें पळय हो माफिया चलता न्हू तो बंद जावपाकूच जावं, 100% बंद जावपाक जावं. हो इधर मार्केट फिशरी डिपार्टमेंटाच्या अंडर हाडपाक जावं आनी तुमकां फिशरी डिपार्टमेंटाक तर ते गार्ड्स ना हाडपाक बोटकारांच्या अंडर दिया आनी नुस्तेकारांच्या अंडर दिया. इलिगल पळय नुस्तें पळय हाडपी हे आमचे एजंट जे आसा हेजेर आजून कारवाई कित्याक करूंक ना. हें आयज बॅन केलां, लोकांक तुम्ही परत केओसान घातलेले आसा आनी हे आयज लोक आयज नुस्तें बाजारांत वचना. हे लॉस आतां रिटेल फिशरमॅनाक नुस्तेकार जे आसा आनी नुस्तेकार जे भयणी पळय विकतात तांकां लॉस जाले. गव्हर्मेंटान जे बॅन केल्ले आनी सारकें आमकां जाल्यार घेवन बॅन करून जावचें ना. तें नुस्तें बॅन केला तर भाजी बॅन करूंक जाय. ते भाजयेकूय सुद्दां सगळें ना, ते सगळे भाशेचे नुस्तें त्यो गाडयो खंय बॅन करूंक जावचें ना. मार्केटांनी जेन्ना कॅप्चर करतले तेन्ना ताका कळटलें की हें नुस्तें सारकें ना. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. घेऊया एक कमर्शियल ब्रेक.